सगळ्यांक नमस्कार. हांव विनोद नाईक. आयचे रेसिपी हा आयज आमी करया बटर. आणि हे करपाक दोन सिस्टम आहा, ते मिक्स करून आणि दुसरे मिक्सरान. पहिली विस्काची दाखयता. डबल क्रीम घालपाचे. डबल क्रीम सिंगल क्रीम खंयचे घातले आता. आणि हे दुसरे टेक्निक मिक्सरान घालून जाता. दोनूय पळोवन घेयात. तुमकां जाय ते भशेन करपाक जाता. आता हेतून मिक्स करपाक सुरू करपाचे. 40 मिनटां लागता विस्क घेवन केल्यार. जर तुमचे कडेन असले इलेक्ट्रिक विस्क ना, बेश्टे जर साधे विस्क हा जाल्यार भरपूर टाइम लागते. मिक्सरान करा तुम्ही, रोखडे जातले. तर फेटीत राहा. हे आमचे व्हीप क्रीम तयार झाले. आता 20 मिनटां जाले आता हे करून. आता तुमकां व्हीप क्रीम मेळटले, बटर मिल्क मेळटले, छास मेळटले. बटर आता 20 मिनटां जाल्ले आहा. आता पळयात, आता रोखडे कलर चेंज जातले. धावपा लागला मातशे. हे पळयात, आता अर्दे वर जाले विस्क करून आणि तेजे कलर डिफरन्स पळय. आता कलर येलो मारपा लागला. म्हणजे आता आमचे बटर तयार जावपा लागला. आणि आता पळय सारखे पळय, जर तुम्ही पळयत थिंगा ते उदीक फुटपा लागला. आता हातूंतले उदीक सेपरेट जातले, ताका बटर मिल्क म्हणटा. बटर मिल्क हे पळय अशें. बटर आमचे तयार जाल्ले आसा. हातून जितले उदीक हा ते सगळे सेपरेट करपाचे. सगळे उदक पिळून काडपाचे. मस्लीन क्लॉथ करून यूज केले जाता, पण हातीन पिळले रोखडे जाता काम. हातून मीठ काय ना. मीठ घालना. हांव अनसॉल्टेड बटर केला आहे. मीठ घातल्यार सॉल्टेड बटर जाले. दॅट इज सिंपल. ताजे आणि फ्रेश सद्दां अशें ताजे करून एन्जॉय करपाक जाता. ताका चड दीस तुम्ही फ्रिजीन दवरपाक शकना. फक्त एक आठवडो तुम्ही एका फ्रिजीन दवरपाक शकता, कारण हेतून काय केमिकल बीन काय ना. आता झाले उपरांत एका बरे थंड उदकान आयस घेयात आणि बटर झाले तयार. हे पळय राऊंड गोला. आता काय स्क्वेअर करता आणि फ्रिजीन दवरता. आणि हाका म्हणटा बटर मिल्क. हे देखून पिवपा जाता. नाईस आणि सॉफ्ट, सुंदर, बरे टेस्टी आणि ताजे. आणि तुमकां खबर आसतले तुम्ही केन्ना बटर केल्ले. आणि हे मिक्सरान सेकंड ऑप्शन. हे रोखडे जाता. रोटीन लावून खाया, ब्रेडान लावून खाया. हे बटर पेपर घेतला हांवें. हातून दवरून फ्रिजीन दवरपाक बरें जाता. आणि व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करा. आणि जाता जाल्यार तुमच्या फ्रेंड सर्कलान बीन व्हिडिओ फॉरवर्ड करा.